हालींच अमेरिकेच्या देशांत वेंचणुको जाल्ल्यो आसात आनी लोकांनी डोनाल्ड ट्रंप ताका परत निवडून काडून दिल्लो आसा. पूण ताचे आदीं जायतेच प्रेसिडेंट येवन गेले. देखीक जॉर्ज बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जॉन एफ कॅनेडी, तांतलो व्हडल्यांतलो व्हडलो म्हणल्यार म्हणूं येता एब्राहम लिंकन, जो 13 फावटी वेंचणुकेक लढलो आनी 14वे वेंचणुकेक तो जिखून आयलो. आनी जिखून आयले उपरांत तांणी डेमोक्रेसीक एक डेफिनेशन आमकां दिलें. पूण जेन्ना तो निवडून येयल्या उपरांत विधानसभेंत तो आपलें पयलें भाशण करूंक येतालो तेन्ना एका मनशान ताका पाचारलो, तुका उगडास कोत्ता, तुजो बापूय एक चामार आसलो, तो आमचे मोचे शिंवतालो. आमचे दुसरे जे वांगडी आसलेले ते व्हडल्यान हांसूंक लागले. आनी एब्राहम लिंकनान ताका म्हणलें, मनीस मनशा, हें म्हजे बापायचें काम, तातूंत एके भाशेन म्हाका जाणवाय आनीक आपूण एके भाशेन गोरवान आसा. म्हणजे आय एम प्रावड ऑफ माय फादर. कित्याक हें ताणें काम हातान घेतलें आनीक समेस्त मनशाचें एके भाशेन तो मोचे शिवून ताका परत आपल्या पांयांक घालूंक मेळटलें. तुजें कितेंय कागल आसा जाल्यार आपल्याक सांग, आपूण तें तुजें मोचें शिवून दिता. पूण हे भाशणा उपरांत एके भाशेन ताका सांगल्या उपरांत एब्राहम लिंकनाचे देखींतल्यान आमकां मोगाचंदू ताची ल्हानविकाय. तो इतलो व्हडलो मनीस जावन एका देशाचो अध्यक्ष जावन प्रेसिडेंट जावन ताणें के भाशेन हे आपल्या बापायचें जें काम आसलेलें चामाराचें ताणें एके भाशेन ताची तोखणाय केली. आनी हें जावन आसलें एब्राहम लिंकनाचें एके भाशेन व्हडपण. ताणें ल्हानविकाय आपल्या जिवितांत आपणायली. आयचे वाचपान खेरीतपणी शिव वर्तमानांत आमी पळयता हांगासर जुआंव बातिस्ताची खबर आमकां आयकूंक आयिल्ली आसा आनी जेजू ताची तोखणाय करता. सगळे प्रवादे मदीं के भाशेन हो प्रवादी जो बाळांक जल्मलेल्या भुरग्यां भितर स्नान दातार जुआंव परस व्हड दुसरो कोण उपजोंक ना. आमी जाणव जुआंव एके भाशेन मोदेस्ती पोन्ने कोरार आनी नवे कोराराक. ताणें जेजूची वाट ताणें तयार केली. पूण ही वाट तयार करता आसतना ते आपलें जिवीत सादेपणीन तो जियेलो. तोय महान मनीस प्रवादी एके भाशेन जेजूची वाट तो तयार करतालो, एके भाशेन मनशांक शिकोवन दितालो. पूण ही शिकोवन दिता आसतना ताणें आपलें व्हडपण ताणें दाखोवंक नाय, पूण खालतिकायेन ल्हानविकायेन ताणें ही आपलो वावर फुडें व्हेलो. अशें देखीक साबार सांत आमकां दिसता. मदर टेरेसा जे आमी जाणव, म्हाका भाग मेवलो जेन्ना हांव म्हजें शिक्षण करतालो म्हणजे पाद्रीपणाचें शिकतालो तेन्ना कॅलकटाक आमी गेल्ले. आमची भेट जाली आमचे आनी तिचे मदीं आनीक तिचे लागीं आमी उलयल्ले. आमच्या सांगाताक तिणें मागणें केली. पूण ही वस्तोरी सगळी सोडून, शिक्षणीक आसली ती, टिचर आसली ती, हें सगळें सोडून तिणें जेजूच्या वावराक खांद मारलो. आनी आमी सगळीं जाणां कशे परेन ती वावुरली ती, जावं जे उपांगूड आसलेले आहेत, जे अनाथ आसलेले आहेत, जे समाजाचे देगेक उडयलेले आहेत, जाका कोण पडे नासलेलो, हाकाच तिणें सगळ्यांक वेंग मारली. आनीक तांचे सगळें जेजूचो रुपकार ती पळयताली. पूण इतली व्हडली मनीस ती संस्था तिणें स्थापली, पूण तरी आसतना आपल्या जिवितांतल्यान तिणें हे ल्हानविकायेचें एके भाशेन अशें गूण तिणें आपणायलो. देखूनच तिका सोंपें जालें जेन्ना हें काम करता आसतना ही ल्हानविकायेचो शेगूण घेवन हें देवाचें काम तिणें फुडें व्हेलें. आमी जाणव भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे पांयां सुशी आमी आयिल्ले आसा. तोय आमकां एक व्हडली देख दिता. महान मनीस तो व्हडले कुडींतलो, तरी आसतना ताणें सगळें सोडून दिलें. जे ताचे एके भाशेन इच्छा आसलेली संवसारांत तो व्हडलो मनीस जावं.
पूण हें सगळें सोडून दिलें ताणें कित्याक ताणें देवाचें उतर आयकून घेतलें जेन्ना इनासले लॉयल ताका सांगतालो हें सगळें तूं कोत्ताय तें तुका उपकारचें ना पूण देखूनच तूं हें सगळें सोड आनी देवाच्या मोड्यांत तूं वावर कर. येदो व्हडलो मनीस ल्हानविकायेन जियेलो आनी आयज पुर्यान आमी जाणव देव जिवो आनी देखूनच बागेवन फ्रांसीस शावेराक जिवो दवरलो. आयज आमी ताचे पांयशी आयिल्ले आसा. मोगाचंदू ल्हानविकायेचो गूण एक भाशेची गूण ताचे उरफाटें गर्व. जेन्ना मनशा लागीं पयशे जातात तेन्ना मनीस चिंता पूण व्हडलो आनीक हे ल्हानविकायेचो गूण विसरता कित्याक तो संवसारी मोन तरी तो घेवन चलता जाल्यार हे दुडवांचेर तरी तो चलता जाल्यार हे गोरवाचेर तरी तो चलता जाल्यार देवान ताका दिल्ली पदवी बरे भाशेन ताणें चलोवची आपल्या जिवितांत जाल्यार तो अशे गूण आपल्या जिवितांत विसरता. तर आयज हे सांत बो करून बागेवन जों बातिस्ता बागेवन फ्रांसीस शावेर आमच्या मुखार एक देख दवरतात. इतले आमी महान मनीस जावन आमी घालते जाले देवा मुखार. देखून अशे गूण मोगाचंदू आमी आपणावन जिवंक किरीतपणी आमकां देवाची कृपा हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया.